मोगाच्या बा भयणींनो, आज आमी दबाचेक पावलू पोतलेची परब करता आनी तो ताची पोतोल जावचे आदीं तो खरो जुदेव आसलो. तो फारिझेव आनी मोइसा कायद्या प्रमाणे आपलें जिवीत सारतालो. जायत ताणें ज्यूच्या धर्माचे आपले दोळे धांपलोले. तो फकत एकच दृश्टीन पळयतालो. पावलू दमास्काच्या ज्यूच्या शिसांक पिड्यापीड दिवंक वेताना जेजू ताचे दोळे उगवटा, ताका नवी दिशा दिता. तो देवाचो मुख अनुभवता, ताका एक आपोवणी दिता. जेजू प्रवाद्यांनी सांगलेलो मोइसास म्हूण ताका कळोन येता. जेजू संवसाराचो सोडणार म्हूण तो समजून घेता आनी ही खबर तो आपल्या सुचांनी आमकां सांगता, ती आमी पयल्या वाचपांत आयकल्या. आतां मागीर देवच्या उतरा प्रमाणे वेगळ्या दिसांनी वचोन देवची बरी खबर भरपडटा. आनी अशें करतना ताका खूब कोस्ट दूख सोसूंक पडटा आनी शेगीन तो रोगत साक्षी जाता. आमी देवचो मोग अनुभवूंक आनी आमची परतुनी जावंक आज आमी देवा लागीं हे दिसा भेटेर मागुया.